लहू मामलेकार हे एक कर्तव्यदक्ष पोलीस अधिकारी आशिल्ले आणि त्या हितूंतल्यान त्यांनी निवृत्ती घेऊन सामाजिक कार्यां भितर देंवले ते महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे आमदार जावन त्यांनी गोंयच्या जनतेची आणि फोंडेकारांची सेवा केली आणि सगळ्या लोकांक मिळून मिसळून रावप आणि सगळ्यांक प्रेम दिवप हे तांचे कडल्यान आमी शिकलेले आसा। तांच्या कर्तव्यदक्षतेचो एक अनुभव म्हाकाय बी आयिल्लो आसा। जेन्ना हांव आमदार आशिल्लो आणि ते पुलीस अधिकारी आशिल्ले त्या टायमाचेर फोंड्या एक आमचो एदुआर्दो फालेरो हांचो एक कॅम्प आशिल्लो लोन डिसबर्स करपाचो शेहनाई हॉलान भितर आणि हांव थंय स्कुटरीन आयिल्लो आणि स्कुटर हांवें हरशी सायडीक लायिल्ली पूण तरी सुद्दां तेंच्यांनी ती एक केंद्रीय मंत्री आयिल्लो आशिल्ल्या कारणान ती स्कुटर व्हरून पोलीस स्टेशनाचेर दवरली आणि ताका लागून मागीर तेन्ना ते अधिकारी आशिल्ले पोलीस अधिकारी आणि आमच्या MGच्या आमदारांनी मागीर तांचेर कारवाई करून रातोरात तांची पणजेन बदली केल्ली। पूण तांणी अशा पद्दतीचें एक कर्तव्यदक्षतेचें एक उदाहरण दाखोवन दिल्लें। अशा पद्दतीचे ते अधिकारी आशिल्ले तांचो अशा हें जावप हें एक दुर्दैवी हें आसा। जनतेन भितर एक असहिष्णुता निर्माण जाल्ली आसा सगळीच कडेन। रिक्षा चालकान तांकां जें मारप हो ताजोच एक हें आसा। सो यंग जनरेशनाक एक म्हाजी विनवणी आसा की आमी सहनशीलता वाडोवपाक जाय आणि जे जाणटे आसात ते आमचे एक मार्गदर्शक आसात कोणचेय आसूं कोणूय आसूं आणि तांचे कडेन आमी एक बरे भशेन वागपाक जाय हें आमी आतां तरुणांनी सगळ्यांनी लक्षांत दवरचें अशें म्हाका ह्या निमतान सांगचें अशें दिसता। जी घटना घडपाक जायनाशिल्ली कारण बेळगांव आमचे नाते चड आसले कर्नाटका आनी आमचे येवप वचप चड आशिल्लें आनी लवचे जे आसा आमच्या लव मामलेकार जो आयज ना आमच्या तेजें वचप थंय खूब आसतालें कित्याक भुरगीं शिकतालीं थंय पूण येवप वचप खूब आसतालें तशें आनी ते प्रमाणे तो काल गेलो पूण आयकलें ते प्रमाणे आमी हें पळयलें CCTV मातशी झगडी बेश्टी कित्या वयल्यान जालो आनी एक कितें रिक्षा मातशें कितें काडल्या ताका तें कळपाक वचून ना गर्देन जेन्ना गाडी चलयता तेव्हा ती गाडी हें कळना रिक्षा लागल्या कितें लागलें पूण तेणी एक मस्तीपणां केली हांवें विचार आसतना आनी ताका मानलो हेजेर म्हाका कर्नाटका सरकार आनी पुलीस हेजी वेवस्थीत कारवाई करतले कारण तेजी गरज आसा कित्याक एक सादो मनीस न्हू तो एक आमचो आमदार प्लस आमचो पुलीस ऑफिसर म्हणून अशे व्यक्ती ते अशें करूंक शकना आनी तेंची तेजी हे म्हाका दिसता तेजी कारवाई आनी त्या प्रमाणे तेणी एक्शन घेतलेलें आसा हेजे पयलें पळयलें त्या प्रमाणे एक्शन घेतलेलें आसा कारण अशें घडपाक जायना कित्याक आमचे लोक बेळगांव खूब वता जर बेळगांवांत जरी अशें जर आमचे लोकांक त्रास करता जाल्यार आमच्या लोकांनी विचार करचे पडटले कित्याक आमी बेळगांव आमची येवप खूब आसता पूण अशें करपाक जायना लवची जे आसता तो आतां तो सगळो वयतालो तेजी भुरगीं शिकतालीं तें जालें तेंच हें आशिल्लें तेजें आमचे सगळे गोंयकारांची वचप येवप बेळगांव खूब आसता पूण ते अशी तर रिक्षावाल्यांनी मस्ती केली हें एकदम गुंडगिरी जाली पूण हेजेर एक्शन हे कर्नाटक सरकारान घेवचें म्हाका दिसता आमच्याय मुख्यमंत्र्यांनी तांकां सांगलां कर्नाटका की तेजेर कडक हें जावचें म्हणून खऱ्यान ताका शासन जावचें म्हणून आनी हें आयज आमकां दिसता की अशें तेणी घडोवप जाय आसलें हें घडलें आमकां वायट दिसता कित्याक लोक आशिल्लो एक्टीव आशिल्लो बरो आशिल्लो बरो पुलीस ऑफिसर आशिल्लो म्हणून ताका ताच्या आत्म्याक देवान शांती दिवची अशें म्हणून म्हाका आयज लहू मामलेदार हे विधानसभेन म्हजे कलीग आसले हांव बऱ्यापैकी परिचीत आहा 5 वर्सां मी वांगडा काम केलां सदांच हसऱ्या मुखाचे आनी लोकांचे विशय फोंड्याचे आसूं किंवा गोंयचे विशय बरे तरेन मांडपी लोकां पासत हसपी लोकांचे बरे तरेन लोकां वांगडा बरे तरेन वागपी आयज अकस्मीत आमच्या भितर ना जाल्लें आसा। म्हजी देवा कडेन मागणी आसा की देवान तेंच्या आत्म्याक शांती लाभोवची तशीच तेंचे जे परिवार आहा हें दुख्ख सहन करपाक देवान तांकां ताकद दिवची। एक बरे व्यक्तिगतपणे मानतले आयज म्हणल्यार संवसाराक घडटले अचानक अचकीत जाल्ले अचानक अचकीत जाल्लो हो जो
तांचे कुटुंबियाचेर घालप खरें म्हटल्यार जावचें न्ही, कोणाचेर असं जावचें न्ही. एक शिस्तीतले पोलीस ऑफिसर ते पासून राजकारण पर्यंत तांचो प्रवास, पण त्याच बरोबर सगळ्यां कडेन मन मिसळून वागपाची तांची पळय कला आसा ती खरें म्हळ्यार केन्नाच विसरपा येना. म्हणजे मुद्दाम येवन फुडें येवन अडकोवप, ताची विचारपूस करप हो तांचो स्वभाव. म्हाका दिसता ह्या निमतान हांव देवा कडेन इतलेंच मागतां की तांच्या फॅमिलीक घटसाण मेळची आनी तांच्या पवित्र आत्म्याक शांती मेळची. जी बेळगांव एक अतिशय दुर्दैवी आनी दुखद अशी घटना घडली आनी ताच्यातल्यान आमचे फोंडेचे माजी आमदार लहू मामलेदार यांचें दुखद निधन जालें. ह्या घटनेचें आमकां खूब तीव्र अशें दुख्ख जाता. एक म्हजो आनी ताचो संबंद हो 2012तल्यान राजकारणांतल्यान आयिल्लो. तेन्ना ते पयले फावट आमदार जाले तेन्ना आमी ताका आनी तेजे बरोबर काम करपाची संद म्हाका मेळिल्ली. अतिशय सादे सरळ मनाचे आनी तत्वां पाळपी अशे मनीस आशिल्ले. फोंडेच्या उदरगतीक तांचो खूब मोठो हातभार आसा. ताणें खूब मोठी अशी बारीक सारीक मोठी कामां केल्या. केन्ना प्रसिद्धीच्या फाटल्यान ते गेले ना. सदांच बारीक लोकांच्या संपर्कांत रावताले आनी एक बरे मनीस आनी त्याच बरोबर राजकीय कारकिर्दी पयलीं एक बरे कर्तव्यदक्ष अशे पुलीस अधिकारी जावन गेले आनी ती बी तांची कारकिर्दीत लोकांच्या सदांच स्मरणान उरतली. हांव तेंच्या आत्म्याक शांती लाभो अशें मागतां. आनी त्याच बरोबर तांची जी दोनूय घोव आसा तांकां ह्या कठीण प्रसंगाचेर मात करपाची देवान एक शक्ती दिवची. पुणे मतदारसंघाचो आदलो आमदार लहू मामलेकार एका अचानक आनी एका विचित्र परिस्थितीन मरण आयलें. तो पोलीस ऑफिसर आशिल्लो आनी ती आपली तेंची जी आपली हें आसा ती सर्वीस सोडून तो राजकारणांत आयलो, समाजकारणांत आयलो आनी गोंयकारांची सेवा करपाच्या नदरेंतल्यान तो इलेक्शनाक उबो रावलो आनी तातूंतल्यान तो जिखून आयलो. ह्या मतदारसंघाचेर फोंडा मतदारसंघाचेर आनी प्रतिनिधित्व केलें आनी तें करता आसतना एक प्रामाणीक मनीस, जंटलमॅन मनीस अशी एक तेजी वळख आशिल्ली. आनी हें सगळें करता आसतना सगळ्या लोकांक वांगडा घेवन तो वतालो. पूण आयज ज्या परिस्थिती भितर ताका मरण आयलां तें पळोवन खूब वायट दिसता. हांव म्हज्या स्वताच्या वतीन ताका श्रद्धांजली दिता आनी ताच्या कुटुंबियाच्या दुखांत ह्या समयाचेर सहभागी जाता. हें कितें घडलें तें अत्यंत धक्कादायक आनी सामकें दुख्खद अशें आशिल्लें. म्हाका जेन्ना ती बातमी कळ्ळी तेन्ना हांव पळय मनशाची डेस्टिनी बेळगांव गेल्लो मनीस नाच जाता. हें म्हणजे चिंतन करपाच्या पलीकडच्यान बाब लहू म्हजो आमदार जावचे पयलींच्यान आमी पुलीस ऑफिसर आसतना तेन्नाच्यान म्हजे ताजे कडेन लागींचे संबंद आशिल्ले. आमदार जातकीर ते आनी मातशे घड जाले. ताका लागून एक बरो मित्र हांवें तातूंतल्यान गमयलो अशें म्हाका दिसता. हांव ताच्या आत्म्याक देवा कडेन मागतां ताच्या चलयाक देवान हो धक्को सहन करपाची शक्ती दिवची. मी जेन्नासून तांकां वळखतात एक बरें व्यक्तिमत्व आनी गोवा पुलिशेन ते एक ऑफिसर डिवायएसपी म्हणून आशिल्ले. ताजे उपरांत ताचो प्रवास आमदार जाले 2012 आनी ताजे नंतर ताणें बरी समाज सेवा केली. लोकां मदीं ते सदांच आसोन मिसोन आसताले. कित्याक आमी सदांच पळयताले ताका बरो स्वभाव असो आनी अशें जें कितें काल घडलें हें अशें घडपाक जायनाशिल्लें. तें भरपूर वायट अत्यंत वायट घडलें. 1973 आमी शिक्षणाक एक कडेन आशिल्ले. आमचो खूब जाणांचो ग्रूप आशिल्लो. त्या ग्रुपांत 50% आंदोलन जालें आनी आज ते सगळे भुरग्यांक मेळटा. मतभेद आशिल्ले म्हूण मनभेद नाशिल्ले. राजकारणात येवपाक हांवें फुडें घातयलो. तेन्ना ग्रुवींग आशिल्ली आमकां तेन्नाच आनी आमी सगळो ग्रूप जवळ जवळ 150 भुरगे पुणेच्यान खूब आशिल्ले. तिस्कावयले आशिल्ले, दुर्गाबाट आशिल्ले. आमचे फोंडे वाठारांतले जवळ जवळ 150 भुरगे
आमी सगळे पंपार पंप म्हणजे हार्लेम कॉलेजी वताले पयलीं आल्बेडा हायस्कुलान आनी त्या नंतर कॉलेजान हे आमचे पयले नाते आनी ते नात्यांतले आज आमचे भितर दोग जाण ऑलरेडी गेले आनी तातूंत आमचो लूब गेलो पयलीं गेले ते नारायण तळावकार जो सरपंच आशिल्लो आमचो आनी त्या नंतर ताजे पयलीं गेलो तो डॉक्टर गजेश दळवी थंय आमचे बरोबर सदांच आसतालो आज हांव श्रीवंत बाकी दळवी त्या नंतर आमचो नांवां सुद्दां आतां येना अशे कितलेशेच जाण सादारण 65 to 75 दिपक आमचो दिपका बरोबर कितलेशेच भुरगे अशे आमी जवळ त्या कॉमर्स कॉलेजचे 100 भुरगे सगळे एकठांय जावन आमचेर जर कोणी अन्याय बी केलो जाल्यार आमी सगळे एकठांय जावन ताका अन्यायाक प्रतिकार करतात ही गोश्ट आसा 74, 75, 76 आज म्हाका दिसता दॅट वी लॉस्ट अ गूड फ्रेंड ऑफ अस आमचो एक बरो मित्र आमच्यात ना हांव इतलेंच मागता की ताच्या कुटुंबाक हे दुख्ख सहन करपाची ताकद देव दिवं. माजी आमदार पणजेचे तशेंच DYSP स्वर्गीय लव मामलेकार हांचें दुख्खद निधन काल बेळगांव जालें. खूब दुख्खाची गजाल जाली सारकी आनी ताचे आनी आमचे सामकें जेका जेन्ना म्हाका मोकळीची तिकेट 2017 दिल्ली दिपक ढवळीकर आनी सुदीन ढवळीकर त्या वेळार ताजें मोठें रिकमेंडेशन आमचे भितर आशिल्लें. आज आमकां प्रत्येक वेळा तो म्हाका मार्गदर्शन करतालो. काही आमचे पार्टीच्यान ताजे मतभेद जाले तरी मनभेद जावं नाशिल्ले तशें कित्याक म्हाका एक केन्ना कॉल करतालो. आज खरेंच एक दुख्खाची गजाल तांच्या फॅमिलीक हांव मागता देवा कडेन की तांकां बरी हे कामाक धैर्य दिवचो आनी तांच्या फुडले ह्या सांतवानी तांकां काम करता. मामलेदार हो म्हजो कलीग ताका जे भशेन मरण आयलें वायट दिसता इतल्या खातीर कित्याक अनफॉर्च्युनेट अनकॉल्ड फॉर म्हाका दिसता चिंतूंक ना कशें जाल्लें आमकां ज्यो ताज्यो यादी येता तो एक निश्ठावान मनीस जो सत्या खातीर झगडटालो आनी नॉन करप्ट ताजे बरोबर तो PDN बी मेंबर आहा. हांव जाणा केन्नाच कसलो दंश कोणाचो घेवपी न्ही कोणाचे फाट घेवपी न्ही आनी आपलें एक्सपेक्टेशन कांयच दवरपी सो एक बरो खडेगान नेतो आज गोंयांत ना वायट दिसता टायम तो सो तेजी जो अटॅक जाला तुमी कितें निशेध करता त्या बद्दल तेजेर कितें अटॅक जाला त्या प्रमाणे ताजो कितें तुमी निशेध करता. ही रोड रेज म्हणजे जाता ती आतां ताजें कितें म्हणून सांगतलो एक्झॅक्ट सर्कमस्टन्सीस म्हाकाय खबर ना पूण जे भशेन लोक आज कोणाक पासियेंस केला हात घालतात ताणें तें चिंतूंक नासतलें की आपल्याचेर एक एक्स आमदार ताजेर मातसो लागता एक रिक्षा ड्रायव्हर येवन हात घालता हें ताणें चिंतूंकूच नासतलें कशें ताजे खातीर सेंटिमेंट्स वेरी हर्ट खुबदां जाता तें तो अदरवायज हेल्थी चलपी योगा करपी कशें जालें कळना पूण मनशाचो वायट टायम वायट. लास्ट टायम असेंब्लीक काँग्रेसचो कॅन्डिडेट म्हणून ताणें मडकय मतदारसंघांतल्यान इलेक्शनूय लढयल्लें आनी तेजे नंतर काँग्रेसच्या सगळ्या सुखदुखांक आमचे बरोबर आसतालो आनी फॉर्मपणी पार्टी बरोबर तो रावल्लोय बी. पूण जी कितें घटना आयकूं येता आतां बेळगांवाक घडली कारण एक पुलीस ऑफिसर एक एक्स आमदार म्हणजे लोकांक कायदो हातीन घेवप आनीक अशे साद्या मनशांचेर हल्लो करप एटॅक करप. आमी कर्नाटका गव्हर्मेंटा कडेन ऑलरेडी मागलेली आसा की हेजी कंप्लिटली इन्क्वायरी जावची आनीक जेणे कोणें हेजेर हल्लो केलो तांकां शिक्षाय जावपाक जाय आनी ही वृत्ती वाडत आसात. आमी गोंयांकूय पळयतात आमी गोंयकारांक जे कोण येता गाडी घेवन तेय बीन ह्याच तरेन वागतात
म्हणजे तुम्ही एक्सिडेंट जाला गाडी लागली जाल्यार थंय कायदो आनी हें करपाची सगळी मशिनरी आसा तुमी कोणाकूच अधिकार ना कायदो हातीन घेवन एक सिनियर सिटीजनाचेर असो हात उबारपाक आनी म्हाका दिसता त्या हितूंतल्यानूच तेजो देहांत जालो कारण नाजाल्यार तो खूब हेल्थी आशिल्लो आनी तो बेळगांव तो रेगुलर वचपी आशिल्लो तेन्ना आमी उलयता आसतना कळटालें खूब फावटी तो रेगुलर वयतालो म्हणजे तो एक्चुली हेल्थी आशिल्लो कंप्लिटली सो तेजो एक्चुली हांवें सुद्दां थोडी इन्क्वायरी केली त्या प्रमाणे तेजो एक्चुली हत्याच म्हणपाचें आनी तेजेर इमिजिएट इन्क्वायरी आनी तांकां साक्षी जावपाकूच जाय काल जालें तें कोणूच एक्सेप्ट करचो ना आनी जे पळय कितें पळय कितलेंय पळय जालें न्ही सगळें तुमकां कितें पळय फायनान्शियल जें कितें कशें पळोवप जाय तें सगळें मेळटलें पूण एक कशें आसा की मनीस एक केलो तो केलो एक कलीग म्हणून पंदरा तो जालो तेका आमी पयलीं कशें आसा की एक सामको ऑफिसर म्हणटाले पळय आनी त्या खातीर तुजे कडेन जें पळय एट्रॅक्शन तें मेळटलें तें वेगळेच पद्दतीचें आसलें आतां कितें जालें ताका कोण कांय करूंक शकना पूण एक स्वता तेजे आत्म्याक शांती मेळची आनी त्याच बरोबर तेजे आघात ते आसा पळय तो जालो तो झेलपाची देवान ताक दिवची लहू मामलेदार हे माजी आमदार आणि त्याच कालखंडा भितर हांवूय आमदार त्यामुळे ताजे कामाची पद्दत आनी ताची सगळें वागपाची पद्दत जी आसा ती हांवें खूब लागींच्यान पळयला एक 5 वर्सांचो मित्र म्हणून आनी त्यामुळे एज ए मनीस म्हणून जो आसा न्ही म्हणजे एक स्पश्ट उलोवपी आनी आपल्याक दिसलें तें उलयलें आनी दिसलें तें सांगलें आनी त्यामुळे तो खूब काळ तो राजकारण टिकूंक शकलो ना ताका खंयच्याच प्रकारची शक्यपणजी बाकी सगळ्या गजाली ताका जमली ना अशा प्रकारचो एक दिलदार मनीस जो आसा आनी हालींच म्हाका पयर मेळिल्लो तो आरोग्य बाकी सगळ्याच्या वाटेन खूब बरें आशिल्लें आनी त्यामुळे काल इन्सिडंट पळयतकच आसा कोण कोणाचेर केन्ना कितें आपत्ती येता म्हूण सांगपा येना कशें कितें जाता ही ताचो एकंदर कालचें जें मरण आसा दुर्दैवी मरण आसा आनी त्यामुळे एक बरो एक प्रामाणीक सच्चादिल मनीस जो आसा तो गोंय राज्याक परको जालो अशें हांव म्हणटा लहू मामलेकार आमच्यान तेजें आमकां तीव दुख्ख जाता ज्या वेळार ते आमदार आशिल्ले ताजे बरोबर विधानसभेन काम करपाची संदी म्हाका मेळ्ळी आनी लहू मामलेकार ज्या पद्दतीन विधानसभेन प्रश्न मांडटालो विधानसभा गाजयतालो ते खरोखर तोखणाय करपा सारकें आशिल्लें एक मुद्देसूद मुद्दे ते मांडटाले आनी खंयचीय कामां उरल्यान ती पूर्ण करून घेताले मग लहू मामलेकारा बरोबर जे म्हाजे घनिश्ट संबंद आशिल्ले ते खातीर आज खरोखर म्हाका भरपूर दुख्ख जालां की अशा प्रकारचो एक पुलीस ऑफिसर आनी एक MLA आज आमच्या ह्या संवसारान ना देवान तेंच्या आत्म्याक शांती दिवची आनी आज श्रद्धांजली दिवपाक बाब लहू मामलेदाराक जो एक स्ट्रॉंग काँग्रेसमॅन आशिल्लो वॉज समवन हू ऑलवेज वॉज कनेक्टेड टू द ग्रासरूट पयलो एक बरो टिचर आसतालो आनी एक लॉट ऑफ पीपल से वेरी टॅलेंटेड वेन ही जॉइन द पुलीस फोर्स रिटायर्ड एज अ DYSP became an MLA and he worked towards the progress of the people of his constituency. And my interaction with him, although limited, was the way he was connected with the people, the way it was itlo boro simple amdar ज्या मनशाक म्हाका दिसता ग्रास रुटाक कनेक्टेड आशिल्लो. We have lost a great soul. We today as the Congress party we have come to pay homage to him. May his soul rest in peace. I think म्हाका दिसता the incident that we have all seen, we condemned it, we are all anguished. He has to get justice in the sense it looks the way he was attacked in Belgaum is something म्हाका दिसता it's a very very serious offense and these offenses should not continue in the future. म्हाका दिसता एक बरी दुखद घटना जी काल बेलगांव जाली आनी जशें आमगे LOPन सांगलां we cannot take this lightly. It is not a question of he being an ex-MLA
वर वॉट, बट एज अ सिनियर सिटीजन आसलो आनी जे व्यक्ती हो जो एजीर या यंग भुरग्यान ताका अटॅक केलो, इट हॅज टू बी कंडेम एंड डेफिनेटली आमगे एलोपीन सांगता म्हणजे वी आर विथ द फॅमिली इन देअर ग्रीफ आनी खरेंच वायट दिसता, दूख दिसता. आनी आय मेट हिम क्वायट सम टायम जेन्ना पयलीं इलेक्शना पयलीं आनी मागीर मेळ्ळा ड्युरींग पार्टी ऑफीस. ही वॉज थोड्या उतरां मनीस आनी सॉफ्ट उलोवपाचो आनी द वे ही वॉज अटॅक्ड आय थिंक सो इट वॉज व्हेरी अनफॉर्च्युनेट. हे मनशाक समज तर अशें करून आनी आमगे देशान अशें करून जाता, इट हॅज टू बी कंडेम्ड एंड वी आर विथ हीज फॅमिली. दुःखाची गोष्ट आणि जे CCTV फुटेज जे आयले तातूंत एक क्लियर जाता की म्हाका दिसता तांचो जर फूल इन्सिडंट आमी पळयत जाल्यार त्या रिक्षा ड्रायव्हरान ज्या पद्दतीन तांकां थंय ह्युमिलेट केलो, मारलो, आय थिंक दॅट प्रोबेबली लेड टू हीज कार्डियक अरेस्ट अशें म्हाका दिसता. ते CCTV फुटेज पळयले जाल्यार दिसून येता. आमी थंयचे जे स्थानीक पुलीस अधिकारी आसात थंयचे जे गव्हर्मेंटा कडेन ऑल्सो वी वील बी स्पिकींग दॅट ताचेर कडक कारवाई जावपाक जाय आनी आय थिंक जस्टीस लव मामलेदार आनी तांच्या फॅमिलीक मेळपाक जाय. कित्याक नॉट ओन्ली पॉलिटिकल पूण जेन्ना ते कुडचड्यार PSI म्हूण आशिल्ले त्या वेळा वयल्यान ही हॅड अ व्हेरी फॅमिली रिलेशन वीथ हिम. घरा येवपी हांव ल्हान भुरगो आसतनाच्यान तांकां वळखता. तांचो स्वभाव आनी बाब युरीन सांगलें तशें की लोकां कडेन ग्रासरूट लेवलाचेर कनेक्टेड मनीस. आनी 2022च्या इलेक्शनाच्या उपरांत जेन्ना तांणी काँग्रेस पक्षाच्या तर्फे जेन्ना कॉन्टेस्ट केला तेन्ना आमकां एक संदी मेळ्ळी तेंच्या बरोबर मेळून काम करपाची. म्हाका दिसता टुडे गोवा आय विल से हॅज लॉस्ट अ गूड लिडर. एक अनसर्टन ती घटना जाली ती अचानक जाली. खूप दुःख दिसलें कारण बेळगांव वचून अशें मारप ताका हें बरोबर दिसूना. मना लागलें. आमचो बालमित्र तो आनी आमचे मुळे तो फुडें सरिल्लो, फुडें गेल्लो. पूण राजकारण कितें आसूं नातें आमचें भरपूर बरें आशिल्लें आनीक इतले मोठी घटना कशी जातली म्हणून मनाक सुद्दां धरून आशिल्लें. अकस्मात ल्हवच्या निधनान सगळे हादरले आमी, मना पसून हादरले. ताणें आमकां बरोच काळ आमचे बरोबर आशिल्लो. तांचो आमकां बघू पक्षाक फायदोय जाल्लो भरपूर. आनी एक आमचो गांवचो बरोबरचो अशें आमी मानतात. जे कोणी हेणी कृत्य केलां तेची कठोर कारवाई जावपाक जाय.